मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि बीजेपीचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे दिल्ली सावन आयले। उत्तर गोंयचो उमेदवार थारलो, दक्षिण गोंयचो दुसऱ्या लिस्टांत। ऑलरेडी जे फायनलायज जाला पळय ते दिल्लींतल्यान डिक्लेअर करतले, आमी डिक्लेअर करूंक शकना। टेंटेटिवली तेंच्यांनी एक टिकेट फायनलायज केला की दिल्लीच्यान डिक्लेअर जातली, दुसऱ्या टिकेटीचें डिस्कशन सुरू आहा। नॉर्थ गोवाचे फायनल जाल्ले आनी सर एक डिक्लेअर जाला की भाजपाच्या संसदीय मंडळाची बसका जी काल सुरू झाली ती आज फाटोडेर 3 पर्यंत चल्ली। सुमार 15 माय स्टेटीचे कॅन्डिडेटांची लिस्ट ह्या बसकेक डिस्कस जाली, तितून गोंयचे 2 सिटांचे डिस्कशन जाले। दिल्लीच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उत्तर गोंयची जी उमेदवारी आहा ती परत श्रीपाद नायकाकूच दिल्या अशी म्हायती मेळटा। आज सांजची प्रेस कॉन्फरन्स जावन पयले लिस्ट जाहीर जावपाचें आसलें, पण सांज मेरेन तरी प्रेस कॉन्फरन्स भाजपाची जावना वा लिस्टूच तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें ना। ते रातचे उसरां येवपाक शकता वा शेनवारा ते ब्रीफ करून वा लिस्ट डिक्लेअर करपाक शकता। आतां उरलो प्रश्न सावथ गोवा सिटाचो। सावथ गोवाच्या सिटाचेर ह्या बसकेक चर्चा जाली, पण तेजेर निर्णय जाल्लो ना। सुत्रा कडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण फुडले 4 दीस तरी सावथ गोवाच्या सिटाचेर कांय डिसिजन येवपाक पावचें ना, कारण फुडले जे लिस्ट आहा ते थोडे दिसांनी डिस्कस करून 4 दिसां उपरांत 4 दीस ते 8 दीस अशें ह्या डिसिजनाक लागपाक शकता। सो सावथ गोवाक जे 5 नांवां गेल्या गोंयच्या गोंयांतल्यान, तितून दिगंबर कामत, रमेश तवडकर, दामू नायक, नरेंद्र सावयकर, बाबू कवळेकर, तितले 2 जाणांनी दिगंबर आनी रमेश तवडकरान आपलें नांव फाटीं घेवपा खातीर रिक्वेस्टू केल्ली पार्टी कडेन। सो जे रेसीन उरिल्ले तितूंतले मेन आतां कंटेंडर उरता ते नरेंद्र सावयकर आनी बाबू कवळेकर। सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा की ह्या 2 नांवांचेर सारकें डिस्कशन जावन एक कॅन्डिडेट ते डिक्लेअर करतले, पण ताका आनी 4 ते 8 दीस वचपाक शकता। इतले मजगतीं आनीक एक मिटींग दिल्ली जाली। JP नड्डा जे नॅशनल प्रेजिडेंट आहा तेणी सगळ्या स्टेटीचे जे कन्वेनर्स आहा तेंची बसका घेतली। गोंयच्यान ह्या बसकेक दत्ता कोलकार जे स्टेट कन्वेनर आहा आनी को कन्वेनर म्हणून सुभाष शिरोडकर आनी सुभाष फळदेसाय आहा, ते 3 जाण त्या बसकेक वांटेकार जाले। व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी हांगा लोकशिकार पुरंडा खातीर।